गोंयांतूय विरोधी पक्षांक इंडिया आघाडीत आस्पावन घेतले. जे विरोधी पक्ष इंडिया आघाडीत सहभागी जावचे ना ते भाजपाक जैत मेळोवन दिवपाक वावुरतात ही बाब लोकांनी मतीन दवरची अशें काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकर उलयला. सध्या काँग्रेसीचें लक्ष येता त्या 5 राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुकेचेर केंद्रीत आसा. ह्या 5 राज्यांच्या निकालाचेर इंडिया आघाडीची फुडली रणनीती थारतली अशें काँग्रेसचे केंद्रीय कार्यकारी समितीचो वांगडी गिरीश चोडणकर उलयलो. 2024च्या लोकसभेच्या वेंचणुके खातीर सुमार 4 म्हयने उरल्यात. भाजपा आड लढो दिवपा खातीर काँग्रेस आनी हेर इस्ट पंगड इंडिया आघाडी ह्या बॅनरा खाला एकठांय आयल्यात. पूण अजूनय सीट वांटपाक सारके म्हत्वाचे निर्णय जायना. ताचेर विचारल्यार काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान जाप दिली. सध्या काँग्रेस 5 राज्यांतल्या वेंचणुकेंचेर लक्ष केंद्रीत केलां. तरी लेगीत फावतात अशा ह्या विशयांचेर चर्चा चालू आसा. पक्षाचे स्थानीक आनी केंद्रीय नेते प्रादेशीक पक्षाचे संपर्कात आसा अशें गिरीशान गोमंतक टीव्हीक सांगलें. ऑलरेडी इंडियाचे हेजेर काम खूब चालू आसा आनी वेगवेगळे मिटिंगे सगळ्या नॅशनल पार्टीच्यो आनी रिजनल पार्टीच्यो इंडिया बरोबर जे आसात तेंचे ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसा आनी प्रोसेस हो चालू आसा. सो ऑन गोईंग ऑलरेडी एंड दे आर डुईंग वेल. सो बाकीचे जे स्टेटींनी ल्हान ल्हान रिजनल पार्टी ज्यो आसात ज्यो सद्याक इंडिया बरोबर ना सो तेंचे कडेनूय बी पार्टी लिडरशीप लोकल लिडरशीप एज वेल एज नॅशनल लिडरशीप उलोवपाक कॉमेस केल्लें आसा आनीक देशांतल्या लोकांनी डिसायड केल्लें आसा जेंकां BJP जाय ते NDA बरोबर अलायन जाल्ले आसा सगळ्यो पक्ष. आतां कितें जाल्यार सगळ्यो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इंडियाच्यो आसा जावं बाकीच्यो त्यो सगळ्या 5 राज्याच्या इलेक्शनांत फोकस आसा. सो तातूंतल्या जो टायम आसा कारण 2024 वयतलो जाल्यार ह्या 5 राज्याचें इलेक्शनूय तितलें म्हत्वाचें आसा. सो आमचे पार्टीनूय ह्या 5 राज्याचें इलेक्शन आमी खूब सिरियसली घेतलेलें आसा आनी त्या खातीर एंटायर फोकस सगळे लिडर आमचे ह्या 5 राज्यां इलेक्शना खातीर मुवमेंट करता कारण ही 5 राज्यां जिखपाची खूब गरज आसा. आनी ते चालू आसतना ह्या अलायन्साचे टॉक्सूय खूब कडेन चालू आसात आनीक आमचे जे लिडर कॉर्डिनेट करतात ते आमचे वेणुगोपाल जे पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी आसात ते ट्रॅव्हल करून त्या सगळ्या पक्षां कडेन कॉर्डिनेशन तेंचें चालू आसा. आमी अजूनय इंडिया आघाडी कडल्यान निमंत्रणाची वाट पळयतात. फुडल्यान निमंत्रण आयलें जाल्यारूच आमचें म्हणणें मांडून चर्चा करतले अशें RGPचो सुप्रिमो मनोज परब उलयल्लो. गोंय केंद्रीत इंडिया आघाडी केन्ना थारतली हाचेर गिरीशान जाप दिली. गोंयांतल्या विरोधी पक्षांक गोंय पातळीवेल्या इंडिया आघाडीत सहभागी करतले. 2022चे विधानसभा वेंचणुकेत मतां फुटलीं आनी भाजप जिखलो. जो पक्ष ह्या फावट इंडिया आघाडीत सहभागी जावचो ना तो मात फोडपाक आनी भाजपाक जैतिवंत करपा खातीर आसतलो हे लोकांनी मतींत घेवचें अशें आव्हान गिरीशान केलें. ज्यो पार्टी आसा आमचे लोकल जे लिडर आसात आमचे पार्टीचे अध्यक्ष अमित CLP लिडर युरी आनीक पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी हातूंत तें डिस्कशन जातलें. बाकीचे पार्टीचे ऑफिस बेरर इनवॉल्व जातले आनी एक ते डिसिजन फूल फ्लॅज घेवन सगळ्या पार्टींक बरोबर घेवन आमी BJP विरुद्ध फायट करपाची आमची केंद्रान तयारी आसा आनी आमचे राज्यांनी तयारी आसा. सो आमी सगळ्यां कडेन मागतात परतूय मागतात की सगळ्यांनी एक जावन ह्या पार्लमेंटा इलेक्शनाक आमचे सगळ्यांचे मतभेद कितें आसा ते डिफरन्स जर खऱ्यांनीच ज्या पक्षाक दिसता की ते BJP बरोबर ना आनी तांकां BJP हरोवपाक जाय हो जर हेतू आसा जाल्यार सगळ्यां कडेन मागता की आमी एक जावया आनी BJP हरोवया. नाजाल्यार अशें दिसतलें की कोण तरी BJP जिखोवपा खातीर वेगळो पक्ष घेवन लढोन मतां डिवायड करून जशें 2022च्या जे असेंब्ली इलेक्शनाक जवळ जवळ 2 लाख मतां फुटलीं आनी BJPची जीत ही सहज करून दिली. आयज लोक जागे जाल्ले आसा गोंयभर जागे जाल्ले आसा आनी ह्या पावटी लोकांनी निर्णय केल्लो आसा की बारीक बारीक पार्टी कोण मुद्दम वोट्स फोडपाक BJPक एडवांटेज करून येवपाक सोदता तांकां संदी दिवची ना. तरी पूण जर सगळे शाणे आसात आनी आपलें जर पॉलिटिकल अस्तित्व सांबाळून दवरपाचें जाल्यार तेणी म्हाका दिसता लोकांची मागणी जी आसा BJPच्या विरुद्ध सगळ्यांनी एक जावन लढपाची ती लोकांची मागणी मान्य करून तेणी एक बरोबर लोकां बरोबर रावचें. भाजपाची लोकसभे खातीरचे दुसऱ्या पावण्यावेली तयारी चालू जाल्या. दुसरे वटेन काँग्रेस अंतर्गत गटातटाच्या राजकारणांत गुंतल्या. मात गिरीशाक ही गजाल मान्य ना. गिरीश म्हणटा काँग्रेस 2 सीट जिखतले. बिघडलं म्हळ्यार कितें संबंध बरे ना इन फायटिंग जाला की म्हणून आमी फायट करपाक आमी आसात कितले
आमचे सगळे लिडर आशिल्ले ते गेले, फायट करपाक कोण उरले ना. आतां जे पक्षा बरोबर आसा तांकां सगळ्यांक एकत्र करून मुखार व्हरपाचें हेंच काम आसा आमचें, आनी तेंच आमचें धोरण आसा. आमचे जे कोण दुखावलेले आसा, जे पयस आसा तांकां सगळ्यांक लागीं करपाचें. कारण आमची सगळीं जी वयली फर्स्ट क्लास जे लिडर आशिल्ले ते गेले सगळ्यांनी. आयज झगडपा खातीर कांयच उरलेलें ना. आतां परत झगडपाक जाय जाल्यार पयलीं लिडर क्रिएट करपा पडटले आनी मागीर तेंचे कडेन झगडपा पडटलें. सद्या झगडी म्हणटा ती कोणा कडेन सगळ्यांक एक करून पक्षाक सगळ्यांक घेवन मुखार वचपाचें. जे कोण दुखावन कुशीक गेल्ले कार्यकर्ते म्हणटा हांव, आमचे कार्यकर्ते जे कुशीक गेल्ले आसा तांकां परत हाडपाची गरज आसा. हांव लिडराक म्हणना, लिडर गेले ते धोको करून गेल्याक, आपल्या स्वार्थाक गेल्याक, पयशे करपाक गेल्याक, त्या लिडरांचे हांव म्हणना. जेणे पार्टीक धोका दिवन गेल्या त्यांनी, जे कार्यकर्ते आमचे गेल्याक तेंचे कडेन परत मागणी करता, सगळ्यांनी परत येवचें आनी परत पार्टी घट करची. सावथ गोवाच न्ही, आमी पूर्ण गोंय दोनी सीट ह्या फावटी काँग्रेसीक हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी तशें लोकांचो कौल तसो आसा. लोकांक बीजेपीची तिडक आसा, इन्क्लुडींग बीजेपीचे स्वताचे कार्यकर्ते खूब जाण आमकां ह्या दिसांनी मेळटा आमी भोंवता आसतना. ते म्हणटा आमकां बीजेपीक बुद्ध शिकोवपाकूच जाय म्हणून. कारण तेणी काँग्रेसचे लिडर हाडल्याक आनी आमकां सायडी मारल्याक. काम जालो वयच मेलो, म्हणजे इतली ते बीजेपी आमी वयर काडल्याक आनी आयज तेजी मलय खावपाक काँग्रेसचे सगळे येयल्याक आनी आमकां आयज रिस्पेक्ट मेळना. आयज बीजेपीचो जो कॅडर आसा तो नाराज आसा. बीजेपीचे कार्यकर्ते जे 15-20 वर्सां काम करताले ते नाराजी आसात. पूण तांकां आयज इम्पॉर्टन्स ना, तांकां सायडलायन केले वयतात आनी ते खुबशे जाण आमचे खातीर ह्या फावटी काम करतले आनी त्या खातीर दोनूय सिटां आमी जिखतले हे त्यांचे लोकांचे भरवशाचेर आनी बीजेपीच्या खुबशे कार्यकर्त्याच्या भरवशाचेर आमी सांगतात. आमचे कार्यकर्ते कामाक लागल्याच ऑलरेडी. आमचे आतां ऑलरेडी बूथ लेवल मिटिंग्यो खुबश्यो चालू आसात. प्रत्येक मतदारसंघान बूथ लेवलाचेर काम आमी खूब बरे तरेन थंड बोवाळ करनासतना काम खूब चालू दवरलेलें आसा आनी तें काम चालू उरतलें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार.